नमस्कार. हांव तुमगेली पातळी. आयचे दिवस हांव रामायणाचे अरण्यकांडा ಬಗ್ಗೆ सांगतासा. आमगेले फुडले व्हिडिओन तो अयोध्याकांड पळयलेलो आसा मी. थंय भरता रामाला पादुके घेवन अयोध्यात भायर सरला आणि तशींच राम लक्ष्मण सीता हांणी त्या चित्रकूटांत तांकां राबचे मन जायनाशी तांणी थंय तुकून भायर सरतात. अशी वता आसतना तांणी एक दंडकारण्याक पावतात. थंय ऋषी मुनीला आश्रम आसता. थंय अत्री महर्षीले आश्रमांत तो थंयचे एक स्वल्प समय तांगेले महर्षीले सत्कार स्वीकार करून घेवन थंय तुकून भायर सरतात. अशी वता आसतना विंगड ऋषी मुनी तांणी मेळटात. तांगेले सगळ्याले आशीर्वाद घेवन हांणी मुखार सरतात. अशें आसतना आशिल्ली तशी एकलो व्हड विकार रूप जावन आशिल्लो तसलो व्हड जाळो आनी तोंड व्हड पोट व्हड जावन आसता तसलो एकलो विकार मनुष्य येता. तागेल्या हातान तो एक व्हडलें त्रिशूल आसता. त्या त्रिशूलान तो सक्कड प्राण्यांक पुरा हिंस दिता. त्या राक्षसाचें नांव विराधा म्हणून. हाणें रानांत आशिल्ले ऋषी मुनी तांकां खावचेंच हागेले एक उद्योग. हो जन्मतः राक्षस नाही, तो एक गंधर्व. कुबेरा शापा निमित्त तो राक्षस जावन जाता. तेच निमित्त ताका रामाला दर्शन मेळ मागीर शाप विमुक्त जाता म्हणून एक वर आसता. हाका पळयल कुडले रामा ताका एक तागेले बाण सोडून हागेले देह छिद्र करून सोडता आनी हाजे निमित्त तागेले शाप विमोचन जाता. ताका तेदन कळटा हो राम देव म्हणून आनी ताका नमस्कार करून मागीर चूक जाले म्हाका बिडबडे केल्याक तुका धन्यवाद म्हण सांगता. आनी तो थंय तुकून मुखार गेल्यार एक शरभंगा म्हणजे एक ऋषी मुनीला आश्रम मेळटा. तुमी थंय वसती म्हणून तांकां सांगता. तशी तांणी ते शरभंगा म्हणजे एक मुनीला आश्रमाक पावतात. आनी सीता राम लक्ष्मण हांणी ते मुनीले सत्कार स्वीकार करून रामा ते मुनीक निमगिता. आमी राबचे तसले एक जाग आसले दाखोवन दी म्हणून. तेदन तो ऋषी मुनी तांकां एक दंडकारण्यान तो सुमार वर्स राबचे तसले एक लायक जाग सोदून दिता. थंय दुखून मुखार सून तांणी अगस्त्य मुनीला आश्रमाक वतात. तेदना अगस्त्य मुनी तांकां गोदावरी न्हंयत लागी एक पंचवटी म्हणजे एक थंड जाग आसा. तुमी थंय तुमगेलें वासस्थान करयेत म्हण सांगता. अशी तांणी पंचवटी लागी प्रयाण मुखार सुतात. पंचवटी म्हणजे एक 5 वृक्ष ಒಟ್ಟು असूचे एक जाग. हे जाग पळोवन सीता मातेक भारी खुशी जाता. आनी रामाला आदेश म्हणजे लक्ष्मण थंयची एक पर्णशाले म्हणजे सान कुटीर अशें एक बांदूचेक रेडी करता. ताका लागीं न्हंय सुತ್ತमुत्त फूल झाड पुराय आशिल्ले भारी लायक एक जाग ते. अशी एक दिवस राम लक्ष्मण उलयता आसतना तेदन थंय एकली राक्षस येता. ती राक्षसी एक नमून विकार रूप. तिगेले ಮತ್ತೆ केस पुरा हरडून वचून धोळ तांबडे जावन आशिल्ले क्रूर अशे पळोवचेक. तशी ती येवन रामाक पळयता. पळयतना रामाले सौंदर्य पळोवन तिका मोह परवश जाता. आनी ती कूडले रामा लागीं येवन तूं कोण, हे अरण्य मिगेले, हे रानांत आसूचे तूं कोण म्हण निमगिता. तेन्ना रामा हांव दशरथाल पूत, हो म्हगेलो भाव लक्ष्मण म्हण सांगता. तेन्ना ती हांसताची हांव शहरपणाकी लंकाधिपती रावणेश्वराले एकलीच भयणी, कुंभकर्ण विभीषण म्हगेले भाव, खरदूषण म्हणजे महावीर वरे म्हगेले भावची म्हण सांगता. तेदना रामा म्हाका तूं इश्ट जाला. तूं भारी चंद आसा पळोवचेक. तूं म्हगेलो बामण जावका हांव तुका हरडीक जाता म्हण सांगता. तुगेले खातीर हांव खंयचें रूप जाय जाल्यार वापास स्वीकार करता म्हण सांगता. ताकाची राम हांसताची शूरपणकी म्हाका हरडीक जाला. आनी पळयताच न्हय सीते तीच म्हगेली बायल. हो हांगाच पळय म्हगेलो भाव लक्ष्मण. हो आनिका चंद आसा. तूं हाका हरडीक दावयत म्हण सांगता. तिका तें आयकून करेक्ट म्हण दिसून हो तूं सांगचें करेक्ट आसा म्हण सांगून लक्ष्मणाले वता. तुगेल्या अण्णान सांगिल्लें आयकला वे तूं? यो हांव आनी तूं वचून हरडीक दावया म्हण सांगता. तेदना लक्ष्मण शूरपणकी हांव म्हगेल्या अण्णाल सेवक. तुका हरडीक जावंक जाल्यार तूं म्हगेली दासी जावन आसका. दत्व तुका तें
कसला म्हळे रामा मुखारी राज जातलो तू तक्काची ಹೊಡಿಗ್ದ वस म्हण तक्को पास पेटयता ती रामाला घेऊन रामा ऐकल वर तुगल भावान कसं सांगलं म्हणू या आम्ही ಹೊರಡಿದ್ದಾವ್या म्हण सांगता तेदन राम व पास लक्ष्मणाला पेटयता अशींची रामन लक्ष्मणाला पेटायचे लक्ष्मणान रामाला पेटायचे जात असता तिगेले हे बुद्धी पळून लक्ष्मणा कोप येता ती हक्क सकड कारण जल्लल सीता माते म्हणले कुनो तिक्क धरचेक म्हणवता हे पळून कोप इल्ल लक्ष्मण एक तागेला आयुध घेऊन हे शूर्पणखीले कान आणि नाक कట్టుకొని सोडता तेदना ते विकारदल रूप घेऊन शूर्पणखी धावून उचून अण्णा अण्णा म्हणून तिगेले अण्ण जावन असेल तसलं रावणाला वचून सांगता अण्णा मक्कांग कसन केला पळे तू इतले पुरा पळोंगेनवरे नुत असनवा वच अत्त वचून हाक कारण जलल तसलांक तू संहार करी म्हण सांगता तक्को पेवनु तो सांगता मिगेल बहिणीक हे रूप येवचे कारण जलल कोण तो हांव आत्ता वचून तक नाश कोण सोडता आणि मिगेल बहिणीक होडीक जावचे जायनशी आड आयलेल तसल ती सीता मातेक हांव अपहरण करून हाडता म्हण सांगता रावण सुरवेक तगेले दोन्ही भाव आशिल्ले खर आणि दूषण तांकां रामाक नाश करचे खातीर पेटयता जाल्यार रामाची तो खरा दूषणाक एक बाण सोडचे मुखांतर तांकां नाश कोण सोडता हे खरा आणि दूषण हान्नीवरे नाश जालेल विषय रावणाक पावता रावण कसन करता म्हळ्यार कूडले अनेक उपाय करता तशींची तो मरीचा म्हणचेकलेले वचून ताका सांगता हो मरीचा म्हणटल्याक एक वर असता कसन म्हळ्यार तान खंयची रूप जाय जाल्यार घेवं येता तसल एक वरा तशें करून हो रावण त्या मरीचाले वचून सांगता पळे तू ते रामा लक्ष्मण आणि सीताक माते खंय आसा की थंय वचून एक मायावी जिंकेशे जावन तिगेले रोज का तेदना तिका ते आशे जावन ती रामाला गिते हाण दी म्हण सांगता रामा हाडचे गेलेले तेन्ना हांव थंय ऋषीमुनील वेश घालून घेवन येवन सीताक अपहरण करता म्हण सांगता हे मारीच ओपून घेना कसला म्हळ्यार तो सांगता ना रामा म्हणजे देव तो देवाल समान तो तागेला अन्नाले पितृवाक्य पालन करचे खातीर हे वनवासाक आयलेलो आसा असल समयार आमी अशी पुरा करची चूक जाता हांव करना म्हणटा जाल्यारीची रावण ताका सोणा तो वचून मारीचाक सांगता पळे तू हे हांव सांगिल्लें आयकना जाल्यार हांवची तुगेलो जीव नाश कोण सोडता म्हणटा तेन्ना मारीचा मनांत लेखता हांव हे रावणाला हातान तू मिगेल जीव काण घेवचे पशी हांव ते रामाले हातान जीव काण घेवचे लायक म्हण लेखून जायत म्हण सांगता अशी तो मायावी जिंकेल वेस घालून घेवन ते पंचवटी सुತ್ತमुत्त भोंवत असता हे पळोवन सीता मातेक ते म्हाका मायावी जिंके जावका भारी छंद असते ते मेळना जाल्यार ताची जल्मपणी म्हाका जावका म्हण ती हट करता तेदना रामा हिगेले हट पळोवचे जायनाशी आत्ता वचून हाडता म्हण भायर सरता आणि लक्ष्मणाक सांगता हांव वापस येवचे वरे हे लगे सीता मातेक सोडून तू खंयी वच्चे नजे तिका पळोवंक घेवका म्हण सांगता जाय तेन्ना तू वचून यो म्हण सांगून लक्ष्मण सीता माते लागी रक्षणाक राबता अशें आसतना चिकी वेळ मागीर लक्ष्मणा लक्ष्मणा म्हणचे एक शब्द आयकता हे आयकून सीता माते भिवन वता लक्ष्मणा आत्ता वस तुगेले अण्ण आपयता आसा कसकी तोंदरे जाला वग्गी वस लक्ष्मणा वग्गी वस म्हणटा तेदन लक्ष्मण सांगता ना सीता माते तशें कसले जावन आसना ते एक मायावी जिंके त्यांची मनुष्य रूप घेवन तशी उलयता आसूचे कसले जायना अण्णाक तू भियो नाका म्हण सांगता जाल्यारीची सीता माते आयकना लक्ष्मणा तू आत्ता वस का मेगेले वाक्य पालन कर का तुवें म्हण सांगता तेन्ना लक्ष्मणाक कसन करचें म्हण कळनाशी तो एक उपाय करता कसन म्हळ्यार ते सीता मातेले थंय घरा सुत्त एक लक्ष्मण रेखे म्हणटा ताका ते एक लायन घालून सांगता हे तू खंयचे कारणाक हे घाल्लेले हांव घाल्लेले तसले लायन तू दांटून भायर येवचें नजे म्हण सांगता तशी तू सांगिल्लें आयकल्यार मात्र हांव वचून येता म्हण सांगता हा जायत हांव खंयी वचना म्हण सांगून ती सांगता तेदना लक्ष्मण थंय तुकून भायर सोडून अण्णाक सोदूचें करता हे कडे कसन जाता म्हळ्यार हांगा लक्ष्मणा लक्ष्मणा म्हण बो मारलेलो कोणी न्हय तो मारीचाची तो रामाले बाण लागील कूडले नेलार पडतना लक्ष्मणा म्हण बो मारता
कशाला म्हणारी हे रामन पहिले म्हण जामो आणि लक्ष्मण हेकडे येऊ का थंय सीता माते एकली असल्यावर मात्र हे रावणाला उपाय साध्य जाता म्हण सांगचे का तरी तो तशी बा म्हणता. अशी असताना हेकडे सीता माते घरकडे एकली असता त्या टायमारी एकलो ऋषीमुनी घरकडे येता. तेदना ताका तिने फल आणि देऊन सत्कार करता. ते कसन करता न रे लक्ष्मणान सांगिल म्हणके गेरे भितरी रब्बून करता असता. त्या ऋषीमुनी कोप येऊन सांगता तू त्या लईना भितर रब्बून हांव घराक आयलन तशेल ऋषीक अपमान करता असा घ्या लईना तुकून बाहेर येऊ नो मका ते फला हा कसन दिवचस की ते देव का म्हण सांगता. ते कसन कष्ट म्हण कळनाशी तीन ताका गौरव दिवच खातीरी ती ते लईना तुकून बाहेर येऊ नो ताका ऋषीक सत्कार करूक म्हणता. तेदना तो ऋषी नाही तो तागेल निज रूप दाखयता तो रावण तो तिगेल हात धोरनो ಕೂಡ್ಲೆ एक पुष्पक विमानांतो तिक घेऊन गेलो तो थंय तुकुनो बाहेर सरता. अशोक वाटिकाला गेवता असताना ताका जटायू म्हणजे पक्षी आड येता. त्या पक्षी कळता हो सीता माते का आपण व्हरता असा कसला म्हणारी वता असताना ते सीता माते रामा रामा म्हणता असता आणि तिगेल गळंत सुत्ते मोते मारले ताजे किक मोती उडता वता. हे पळनो जटायू कळता ते सीता मातेलेची म्हणून तक्कोळ्ळो ते हे कशी पण चुको चुका म्हणून ते पुष्पक विमानाला गिवता. तेदना रावण तगेल आयुधंतू ते पक्षीला पाक कట్టుకొని सोडता. ते पडता नेलारी पडताना रामा म्हणून आपयता आणि हे पडलेल तसले मोतीचे एक एक मणी ते सुग्रीव ते विंचून घेऊन तगेला घेऊन दवरून घेता. हेकडे लक्ष्मण रामाला पावता. त्यांना राम सांगता हे लक्ष्मणा तू कसला सोणायली हंग कसने दायनी तू का सांगिल ना मा सीता माते पळून घ्यायच्या का तू कसला आईलो म्हण नेमगिता. तर त्यांना लक्ष्मण जल्लल तसल विषय पूरा सांगता. हन्नी कूडले ती सीता माते खैस की थंय वता ती घरा वचून पळयताना थंय सीता माते असना मागीर तिका सोदून घेतच येताना जटायू पक्षी मेळता. त्या पक्षी सांगता आता मात्र हांवें रावणान पुष्पक विमानारी तिका सीता माते कापून व्हरचे पडले रामा कूडले वस्तू म्हण सांगता. अशी सांगून जटायू प्राणत्याग करता. मागीर रामा त्या जटायू पक्षीले अंत्यसंस्कार सकड करून थंय तुकुनो मुखारसून सीताक मातेक सोदून घेवन वता. अशी वता असताना तांकां एकली म्हणतारी चलतसली एकली मेळटा ती शबरी म्हणून. ती मस्त वर्ष रामान येवचे खातीर राखता असता. अशी जाता असताना रामा तिकोचून मेळटा. तेन्ना ती मस्त गरीब घरकड कसने असताना ती तांगेल घरा लग्गी आसूत तसले एक ಸ್ವಲ್ಪ फल हाणू रामा लगी दिता आणि रामा दिवचे पशी फुडे ती ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ चब्बून ताची टेस्ट पळोवन लायक आशिल्ली मात्र ते रामाक दिता. हे पळोवन लक्ष्मणाक कोप येता. अण्णा तू कसन हे तिने उष्टी कोण दिल्लं तसल तू खाता असा म्हण सांगता. तेन्ना राम सांगता लक्ष्मणा तू ते खाली त्या मात्र पळयला त्याला रे तिने ताची भितर आहे ती कितली प्रीती रीते दिता असा तिने उष्टी करता असुच कसला म्हळ्यारी ते फल स्वीट असकिना की लायक असकिना म्हण पळोवन दिता असुचे म्हण सांगता. हे लक्ष्मणाक वरे अर्थ जावन मागीर तो बरे खुशीन स्वीकार करता. अशी दोग जन खुशी ते फल घेता ती मागीर ती शबरी रामाला आशीर्वाद घेवन थंयची प्राणत्याग करता आणि करचे पशी पुढे एक उत्तर रामाक सांगता. कसन म्हळ्यारी तुम्ही ह्यांची वाटेन मुखारसून गेले री तुमक सुग्रीव मेळटा तुम कसने पुणी तागेल निमित्त उपकार जावचे पुरो म्हण सांगता. अशी ताणे मुखारसून सुग्रीवाक मेळचेक म्हण वता ती. हांगाक हे अरण्यकांड समाप्ती जाले. मुखारचे व्हिडिओन आमी किष्किंधा पळया. तुमका हे व्हिडिओ लायक जातस म्हण जाल्यार एक लायक बटन ओतून आमकां एक सपोर्ट करा ती. तशीच तुमगे फ्रेंड्सांक वरे शेअर करा ती आणि तुम्ही पातोळी माई यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करनी जाल्यार सबस्क्राईब करा ती. हांव आनी नेक्स्ट व्हिडिओंत मेळटा. धन्यवाद.